करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा पळयता येवजिता बारकायेन तपासता. पळयता येवजिता बारकायेन तपासता. तुमच्या जोराक आमची पेज कोर्टांतल्यान धाडून दिता. तुमच्या जोराक आमची पेज कोर्टांतल्यान धाडून दिता. तो जो फायनल जायत आयला त्यामुळे ताजेर आनीक व्हडलीशी चर्चा वॉट वी हॅव प्रोपोज except the one small issue where how to tackle the existing mines in that area beyond 500 meters is one which is slightly not decided so far. The rest of the issues I think have been sorted out, they have accepted out. सगळेकडे site specificच आहा. It's 1 kilometer we have said. Looks like so far they are in agreement with whatever we have. 1 kilometer subject to natural boundary. If the river is flowing, then river is the boundary. त्या 1 किलोमिटरान म्हाका दिसता कितें तरी 27 कितें तरी मायनी येता. 27-28 कितें तरी मायनी येता. ताज्या संदर्भातलो निर्णय ठरपाचो आहा. पण बफर झोन वॉज नॉट अ फोकल पॉयंट सिन्स बफर झोन इज ऑलमोस्ट सेटल्ड. हिज बॉडी लँग्वेज वॉज क्वायट पॉझिटिव्ह. जे फिलींग येता जे वयल्यान ही वॉज क्वायट इंटरॅक्टिव्ह. ही इंटरॅक्टेड क्वायट अ बीट. इकॉनॉमिक इंडॅक्ट डायरेक्ट राज्याचेर म्हणजे 1,500 कोटी रुपया रेवेन्यू कर्टेल जालो विच इज अबाउट ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू. 20% GDPक इम्पॅक्ट जालो. द सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज लॉस अरावंड 7,000 crores. लोकल इकॉनॉमी म्हणून बँकेचेर सादारण 1,650 कोटी रुपया लोन्स हे NPA जावपाक लागल्या. त्यामुळे वी हॅव डिमांडेड that central government and state government coordinate and put up the issue before the Supreme Court. Prime Minister आपल्या हांकां instruction दिल्या की मायन मिनिस्ट्रीची आनी आमच्या डिपार्टमेंटाची मिटींग घडोवन हाडपाक. लॉ ऑफिसर्स शूड मीट टू वर्क आउट म्हणजे तांचे एनवायरमेंट मायन्स डिपार्टमेंट आनी आमचे एनवायरमेंट मायन्स डिपार्टमेंट जे कन्सर्न ऑफिशियल्स आहा तांची मिटींग घडोवन हाडपाक. फायनान्शियल पॅकेज ही हॅज आस्क्ड मी टू रेज द इश्यू विथ फायनान्स मिनिस्टर. घडोवन फुडल्या 10-15 दिसां भितर ऑफिसरांची मिटींग घडोवन हाडूंक जाय. आनी 21 तारखेक आमचे प्लॅनिंग बोर्ड ऑफ सेंट्रल प्लॅनिंग कमिशना फुडें गोंय राज्याची ह्या आसा मिटींग आहा ताज्या आजूबाजूक म्हणजे पयलीं किंवा मागीर फायनान्स मिनिस्टराची मिटींग हांव घडोवन हाडटा. मुख्यमंत्री कांय मंत्र्यांक घेवन आनीक थोड्यांक घेवन प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो आनी तांणी सादारण 25 मिनटां सुमार प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवणी केली अशी आमकां खबर मेळ्ळ्या. प्रधानमंत्र्या कडेन 25 मिनटां उलोवणी करपाक मेळप म्हणजेच गोंयकारांक दिल्लो हो पयलो स्पेशल स्टेटस अशें आमी मानतात. आनी फुडाराक स्पेशल स्टेटस मेळटा तेन्ना मेळटा. सद्या हो स्पेशल स्टेटस मेळ्ळो. 3 विशय ते उलयले. एक विशय म्हणजे 3,000 कोटी जे राज्य सरकारान भारत सरकारा कडेन मागल्या ते परतून तांचे कडेन मागले. दुसरी गजाल बाकीच्यो ज्यो गजाली आसात त्यो फॉलोअप करपा खातीर ते फायली फुडें धुकलपा खातीर कोऑर्डिनेशन ताजेर गजाल जाली. आनीक तिसरी गजाल बफर झोनाची. आनीक बफर झोन कितले पर्यंत आसचो आनी कितले बेगीन ताजी ऑर्डर येवची हाजेर उलोवणी जाली. आतां 3,000 कोटी पळय आसा न्ही. फाटले फावटी आमी जाया जागे प्रोग्रामांत सांगिल्लें की हो अर्थमंत्र्याचो विशय आनी प्रधानमंत्र्याक तर सांगूंकच जाय. त्या भायर अर्थमंत्र्या कडेनय बी उतर घालपाक जाय. ताका वचून मेळपाक जाय आनी ताका मुख्यमंत्र्यान वचून मेळपाक जाय म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी बी ह्या फावटी तेंच सांगलें की तुमी ताका वचून मेळात म्हणून सांगलें ना पूण आपूण अर्थमंत्र्या कडेन उलयतलो ताजे कडेन उलोवचें पडटलें. पळोवया खंय पावता तें अशें म्हणून
हाजोड तसो की तुमी बी अर्थमंत्र्या कडेन वचून उलोवचें. दुसरी गजाल ताणें सांगली ती की मीन खात्या कडेन पर्यावरण खात्या कडेन फॉलोअप करपाक जाय. म्हणजे तांचें कोऑर्डिनेशन संपर्क तांचे कडेन दवरून परतून मिटिंगो करून ही फायल खंय पावल्या ती फायल खंय पावल्या अशें सगळ्यांनी एका दिशेन प्रयत्न करून त्या उद्दिश्टा म्हऱ्यान वचपाक जाय. उद्दिश्ट खंयचें? हें पॅकेज बेगीनचे बेगीन मेळपाचें तें एक उद्दिश्ट जालें. जांकां आदींच त्रास जाल्या तांकां मदत करपा खातीर तें पॅकेज. पूण हातूंत परमनंट तोडगो शासनाचो तोडगो म्हणजे जाता तितले बेगीन मीन म्हणजे कायद्यान जें करपा मेळटा तें मीन जाता तितले बेगीन सुरू करचें हो परमनंट तोडगो. म्हणटकर तें करपा खातीर सगळ्यांनी एका दिशेन प्रयत्न करपाक जाय. आनी ते प्रधानमंत्र्यान सांगलें की आपूण बाकीची आपली जी खातीं आसात सगळीं पर्यावरण खातें मीन खातें आमी तातूंत एक वाणिज्य खातें बी जोडटात. म्हणजे कॉमर्स मिनिस्ट्री ताका एक्सपोर्ट हो म्हत्वाचो आनी गोंयचे मीन सगळे एक्सपोर्ट जाता. लोकल कारखान्याक म्हणजे भारतांतले जे लोखणाचे कारखाने आसात थंय कांयच वचना. म्हणटकर तेय बी खात्याक आमच्या गोवा सरकारान आनी गोंयच्या सरकाराचे जे अधिकारी दिल्लीक वता तांणी तांकां एप्रोच करून तांचे कडेनय बी भासाभास करून हे सगळ्या कडेन संपर्क दवरपा जाय आनी सगळे एकाच दिशेन प्रयत्न करून ह्या उद्दिश्टा कडेन बेगीन पावंक जाय. तिसरी गजाल मुख्यमंत्री उलयल्लो तो बफर झोना विशीं. आमी पयलींच सांगिल्लें की 2 किलोमिटर बफर झोन खूब जालो गोंयांत, चड जालो, इतलो आसूंक जायना म्हणून. आनीक पयलीं म्हणजे बफर झोन आसूंक जायना सगळे कडेन, थोडे कडेन आसले जाता. दुसरें म्हणजे आसलोच जाल्यार 2 किलोमिटर हो खूब जालो, कमी करात म्हणून. आनीक मागीर आतां मुख्यमंत्र्यान अशें सांगलां की आपणे 1 किलोमिटर सजेस्ट केलो आनीक प्रधानमंत्र्यान तो मानून घेतलो काय दिसता म्हणून. म्हणजे ताणें उतर दिलें ना पूण ताका तें पटलें अशें आमचे मुख्यमंत्र्याक दिसलें. म्हणटकर तें भोवतेक करून जातलें अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. आनी तो 1 किलोमिटर जर बफर झोन जायत जाल्यार 23 खणी बंद जातल्यो. कारण ते 1 किलोमिटरा भितर खणी चलपा दिवचे ना. 23 खणी जर बंद जायत. आनी कितें म्हणटा CEC म्हणजे सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी कितें म्हणटा रानांतच फक्त म्हणजे अभयारण्यांतच फक्त 19 खणी आशिल्ल्यो म्हणून. आमचो चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कितें म्हणटा कांयच ना म्हणून. आनी ताणें एफिडाविटय बी दिला. खूब तेंप जालो कांयच थंय खणी नात म्हणून. आसूं थंय कांयच चलचें ना. आनी 1 किलोमिटरा भायर 120 सुमार खणी आसात. 120 खणी हांगचे सगळ्यांचे ते पर्यावरण दाखले जे ते परतून तपासतले आनी तातूंतले खंयचे पळय जे एलाव करपा जाय न्ही मान्यताय दिवपाक जाय न्ही ते दितले. ही प्रक्रिया जी आसा ती जाता तितले बेगीन करपाक जाय. आतां बफर झोनाचें उलयतलो जाल्यार बफर झोनाचो प्रश्न येता कित्याक अभयारण्या खातीर. हांवें आदींच सांगलां की गोंयचे जे अभयारण्य आसा ते हिस्पा भायर चड आसा म्हणून. गोंय सगळ्यांत ल्हान राज्य भारतांतलें आनी अभयारण्य सगळ्यांत व्हड अभयारण्य हांगा आसात. म्हणजे प्रमाणांत गोंयची जी भूंय आसा आवट आसा त्या प्रमाणांत सगळ्यांत व्हड आसा. म्हणटकर हें बरोबर न्ही, हो न्याय न्ही. हातूंत हें कमी करपाक जाय, अभयारण्य कमी करपाक जाय. रानां आसल्यार जाता, रानां रिजर्वड फॉरेस्ट आसूं न्ही, पूण अभयारण्य कमी करपाक जाय आनी त्या खातीर आमच्या सरकारांनी बी प्रयत्न करपाक जाय. उरलो विशय स्पेशल स्टेटसाचो. स्पेशल स्टेटस हो खूब व्हड विशय, हाजेर आमी आदींच खुबशे उलयल्या, आनीक फुडाराक उलयतले. एकच गजाल म्हाका परतून सांगनशी दिसता म्हणजे स्पेशल स्टेटस कायदो केलो म्हणून गोंयची अस्मिताय शाबूत उरची ना, गोंयची आयडेंटिटी शाबूत उरची ना. गोंयची आयडेंटिटी जर शाबूत उरतली जाल्यार आमीच ती शाबूत दवरपाक जाय, आमीच प्रयत्न करपाक जाय. आनी आमी जर प्रयत्न करना जाल्यार ती आयडेंटिटी वतली, आमी नॉन एंटिटी जावन पडटले. आनी नॉन एंटिटी दवरपा खातीर स्पेशल स्टेटसाची गरज ना. कारण नॉन एंटिटी जर आसले आमी जाल्यार आमकां स्टेटसूच नासतलो, सादो बसून स्टेटस नासतलो. पण सादो बसून जंय स्टेटस ना थंय स्पेशल स्टेटस खंयच्यान मागतले. म्हणटकर हाजेर सरकारान विचार करचो पडटलो. बाबा आपणें कितें केल्यार आमी जी आयडेंटिटी दवरपाक शकता हाजेर आमी चड म्हणजे जमनीचो कायदो केलो म्हणून आयडेंटिटी उरची ना, हाजेर चड फुडले फावटी उलयतले.
मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवणी करून बरें केलें आनी बाकीच्यांकय सगळ्यांक व्हेलें. आतां कोऑर्डिनेशन फुडलो पळय संपर्क पळय आसा न्ही तो बरे तरेन जावन गोंयची मिना जाता तितल्या बेगीन सुरू जातली अशी आमी आस्त धरया. हो जालो आमचो पयलो विशय. जायात जागे आमचो दुसरो विशय आसा मोदी, नरेंद्र मोदी जर राजकारणांत पडून आशिल्लो जाल्यार तो एक खंयच्याय व्हडल्या कंपनीचो बरो मार्केटींग मॅनेजर जातलो आशिल्लो वा व्हडल्या मार्केटींग इंटरनॅशनल मार्केटींग कंपनीचो मॅनेजींग डायरेक्टर बी जातलो आशिल्लो. कारण नडणी खंय पाव कोंडो ताका बरो हालोवंक येता. कारण मार्केटिंगाचें एक मुख्य तत्व म्हणजे कितें, तुमची नडणी खंयी पाव कोंडो बरो हालोवंक जाय. कण्ण तुजो हालय धोलय नडणी तुजी खंयूय पाव. कण्ण तुजो हालय धोलय नडणी तुजी खंयूय पाव. पावस ना जाल्यार लेगीत कर रे बेब्या डराव डराव. पावस ना जाल्यार लेगीत कर रे बेब्या डराव डराव. मित्रों, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है. यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था और उसका नतीजा ये आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है. अगर गोवा ने मुझे वो परवाना न दिया होता तो शायद मेरा गुजरात उसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य न मिला होता. मित्र, मुझे गोवा से जब जब आशीर्वाद मिले हैं उस काम ने नई ऊंचाइयां पार की है और इसलिए मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है. मित्र, ताणें गोंयांत भाशण दितना कितें म्हणलें की गोंयच्या लोकांनी आपल्याक 2002 आशिर्वाद दिलो आनी त्या आशिर्वादाच्या बळार आपूण आतां 10 वर्सां मुख्यमंत्री उरलो आनी आपणे गुजराताक चिना बरोबर व्हरून सोडले. त्या पंक्तीत आपणे बसयले आनी आतां दुसरे फावट गोंयकारांनी आपले आशिर्वाद दिला म्हणटकर फुडें कितें करून दाखयत तें पळयात अशी बडाय ताणें मारली. आतां आशिर्वाद म्हणटा तें कितें, 2002 ताका आशिर्वाद दिलो, गोंयकारांनी दिवना तो भाजपाच्या फुडाऱ्यांनीच दिलो आनी गोंयचो मुख्यमंत्री तातूंत आशिल्लो म्हणजे पर्रीकार तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी म्हणटकर गोंयचे जनतेनूय बी ताका आशिर्वाद दिलो अशें धरया. पुणून गोंयकारांचो आशिर्वाद म्हणटा तो एक डेंजरस गजाल कित्याक म्हणटा 2002 आशिर्वाद दिलो, मोदी मुख्यमंत्री उरलो, पूण भाजप गेलो. भाजप गुजरात जर सोडले जाल्यार सबंद भारतभर भारतीय जनता पार्टी 2004 पार्लमेंटाची वेंचणुकेंत पडली आनी इतल्यान ते 2009 बी पडली, 2 फावटी पडली. म्हणटकर आतां तो कितें म्हणटा, गोंयकारांनी परतून आशिर्वाद दिला म्हणून. परतून पळय आशिर्वाद दिला न्ही, आतां फुडाराक कितें जातलें बाबा, हे आशिर्वादाचो अर्थ कितें, फुडाराक ताजें कितें जातलें हें आनी एका वर्सा भितर कळटलें. पूण गोंयच्या आशिर्वादांत, गोंयकारांच्या आशिर्वादांत जितलो आशीर आसता तितलो वादय बी आसता आनी हो वाद कोणाकय भुजपाक शकता. ही गजाल जाली आशिर्वादाची. आतां गुजराताक चिना बरोबर व्हरून तेकयलें म्हणटा तें कितें, गुजराताची लोकसंख्या 6 कोटी, चिनाची लोकसंख्या 130 कोटी, 1.3 बिलियन. म्हणटकर तूं 6 कोटी आनी 130 कोटी हाची तुलना कशी करतलो, करपा जायना. अर्थशास्त्राचे नदरेन तें चूक. कित्याक आतां आमी गोंयची तुलना गुजराता कडेन करपा जाता ना. गोंयांत तशें म्हण गुजरात केदो व्हडलो प्रदेश, केदें व्हडलें राज्य, तें कंपॅरिजन करपा जायना, तुलना करपा जायना. म्हणटा ल्हान